there cannot be anything better than a dairy. We are producing around 300 liters of milk per day. Manpower remains one of the most foremost challenges in this. One of the major reasons of failure is the monopoly. There has to be a very strong political will. पूण खंय तरी मातशें खटकता केन्नाय. Department is there for these things. Subsidींचो विचार करनाकात. Subsidies are secondary. नमस्कार आणि येवकार तुमकां आयच्या खाशेल्या कार्यावळीत गोवा कनेक्टाची एक नवी सिरीज आमी सुरू करता. भितरले वेगवेगळे जे रेव्होल्युशन्स जाला तातूंत आमी एक मातशी नदर घालतले. गोंयान वेगवेगळे जाल्या इम्प्लिमेंट, बट तातूंतले कितें रेव्होल्युशन आसा. एक जो म्हाका दिसलो की 1 जून इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड मिल्क डे. आनी मिल्क डे म्हटलें काय म्हाका दिसता गोठ्यान येवप हें खंयच आमकां चुकना. त्या खातीर आयज आमी आवर्जून सांगे हांगासर आयल्या मेळपाक विनोद मुकुंद जोशी हांकां, जे हे हांगासर डेरी बिझनस चलयता. विनोद, थँक्यू व्हेरी मच जॉयन जालो म्हणून. आमी म्हाका दिसता पणजे मेळटले आसले, आमच्या स्टुडियोनी मुलाखत जातली आसली, बट आय थॉट आय विल विजीट युअर प्रॉपर्टी पळोवपाक की हांगासर कितें एक्चुअली जालां. यू आर अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रिन्युअर एज अ डेरी फार्मर. ओके, कित्या खातीर दिसलें? हांव म्हणटा आमी म्हाका दिसता गोंयकार मातयेन सुद्दां पांय घालपाक दोनदा चिंततात, तुवें शेणान पांय घातलो. म्हज्या बापायक आवड आशिल्ली, सो आय वॉज जस्ट हेल्पिंग हँड तेन्ना. सो ते पयले आयले भितर आनी मागीर हळू म्हाका आवड डेवलप जाली आनी देन आय कंटिन्यूड. सो 2018 आमी चालू केलें. इट वॉज हीज आयडिया बेसिकली टू स्टार्ट अ डेरी फार्म. आनी सबसिक्वेंटली मे बी आय वॉज जस्ट डिस्टायन्ड टू बी देर एट दॅट place maybe. So I was just dragged along. Immediate मागीर म्हाका भयंकर इंटरेस्ट डेवलप जालो आनी नाव आय एम कंटिन्यूइंग. ओके, आय बिलीव दिस प्लॉट तुमी अर्ली 2000 घेवन दवरलेलो. ओके, ताज्या नंतर यू एक्चुअली स्टार्टेड दिस वेंचर ऑफ युअर्स इन 2018. ओके, ऑब्वियसली एक सपोर्ट सिस्टम आसलो की तुमचे कडेन प्लॉट ऑफ लँड आसलो, बट तरी ह्या बिझनसान येवप is way too harsh considering you are a civil engineer. कित्याक दिसलें की सिव्हिल लायन सोडची, मे बी अ लुक्रेटीव जॉब और लुक्रेटीव बिझनस सोडचो आनी अगेन ह्या इंडस्ट्रीन येवचो म्हणून ह्या सेक्टरान? सिव्हिल सोडप म्हणजे आय हॅव टेकन अ ब्रेक, अजून फुल फ्लेज सोडूना. आनी दुसरें म्हणजे माय फादर ऑलवेज सेड की विकून कितें करतलो, विकच्या परस लेट अस क्रिएट समथींग अँड पास इट ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन. So that's why we came in agriculture, dairy sector, and that's where it continued. So एक अशी idea wherein we can pass on something good to the next generation. And dairy cannot be म्हणजे there cannot be anything better than a dairy. कित्याक एक म्हणजे एक लायफ स्टॉक आसा, तांकां जर तुवें बऱ्यापैकी मॅनेजमेंट करीत जाल्यार ह्या धंद्यान देर इज मनी ऑल्सो. आनी जर तुमी बरी क्वॉन्टिटी अचीव करपाक शकले, इफ द शेड हर्ड इज मॅनेज्ड वेल, जाल्यार यू गेट गूड रिटर्न्स एज वेल. पणजे न्ही, तू यू मस्ट बी यूज टू डिफरंट साऊंड, ट्रॅफिक म्हणा किंवा बाकीचो आवाज बोवाळ बिवाळ. हियर द मुमेंट आय एंटर्ड इन टू युअर प्रॉपर्टी इट्स व्हेरी सायलंट. आनी आयकपाक येता तो फाटल्यान कोंबडेचो आवाज किंवा कोंब्याचो आवाज साथ दिता किंवा गायचो, म्हशीचो, ऑल दीस थिंग्स इज सच मेस्मरायझिंग. हाऊ डू यू बॅलन्स? बिकॉज तू रावता पणजे आनी मॅनेज आय थिंक एक 12 वरां 6 वरां तरी हांगा आसता. हय आसता. हांव युजली आठवड्यांतल्यान एक 5 ते 6 दीस हांगा आसता. आनी सावंड म्हणजे आतां संवय जाल्या, आतां सावंड आयकलो ना जाल्यार चैन पडना. सो इट्स प्रिटी रिलॅक्सिंग, प्रिटी सॅटिस्फाईंग टू गेट इन टू दीस. हांव जर तुका विचारीत न्ही, यू हॅव अ नायस शेड हियर, यू हॅव अ फंटास्टीक प्रॉपर्टी. आय ऑल्सो सी की हांगासर तुजे सगळ्यो गजाली आसा. म्हणजे तांकां फीड जाय जाल्यार फीड तुमी हांगा ग्रो करता, बाकीच्यो ज्यो एलायड थिंग्स आसा त्यो आसा. म्हाका जर विचारूंक जाय की तुमकां तुमचो ऑपरेशन स्केल कितें आसा? आय जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टँड द कायंड ऑफ आउटपूट यू डू. सध्या म्हणजे एज फार एज आउटपूट इज कन्सर्न्ड, वी आर प्रोड्युसिंग अराउंड 300 liters ऑफ मिल्क पर डे. आनी we intend to increase as well. आणि दुसरें म्हणजे एज फार एज तुम्ही फीड म्हणलें, वी कॅन ओनली ग्रो ग्रीन्स हियर. बाकीचे दुसरें बिकॉज वेदर आमचो कंड्युसीव ना, सो जाय तशें जायना.
that we procure from outside. So सध्याच्या हातून it is around 300. We have scaled down. We have scaled down recently. Owing after COVID बी मातशें कमी केलां. पुणून आसा इंटेंशन वाडोवपाचें आनी हळूहळू कितको क्वांटिटी ऑफ एनिमल सध्या आसा हांगासर गाय म्हशी? सध्या म्हजे कडेन मिल्किंग आर अराउंड 28 आणि देर आर हिफर्स म्हणजे तांचे सेकंड जनरेशन आणि काफ्स आसा. टोटल हर्ड काउंट इज अराउंड 60. ओके. आणि एक बरेचदा आमी म्हणटा की यू नो सेटबॅक्स जेन्ना आमकां येता किंवा चॅलेंजीस म्हणा आमी बरेचदा पळयता तुज्या ह्या धंद्यान कितें तुका चॅलेंजीस फेस करचे पडटा, वेदर इट इज मॅन पॉवर, वेदर इट इज यू नो लॉजिस्टिकल हें किंवा मॅनेजमेंट म्हणा, वॉट आर द चॅलेंजीस इन दीस बिझनेस? Manpower remains one of the most foremost challenges in this. कित्याक मेळपाक कठीण जाता आनी स्पेशली ह्या गरमेच्या दिसांनी ते नाच जातात. म्हणून टच वूड म्हजे लेबर आर गुड. दे हॅव बीन विथ अस फॉर क्वायट अ लॉंग टायम. दुसरें फीड वी आर नॉट आत्मनिर्भर हें ना, गोंयान प्रोड्यूस जायना. सो मोस्ट ऑफ द फीड वी गेट फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स. आनी फिडानूय म्हणत भरपूर मोनोपॉली चल्ल्या. आतां सद्या फीड सामकी शॉर्टेज आसा आनी फीड सेक्युरिटी ना. फीड सेक्युरिटी इज अ मेजर कन्सर्न टुडे. सो जांचे कडेन मॅक्झिमम ग्रीन्स आसा गोंयान दे वील सस्टेन. पूण अशे खूब कमी फार्मर आसात हू कॅन पूट अराउंड 30-35 किलोज ऑफ ग्रीन्स पर डे पर एनिमल. सो हें जर तांचे कडेन ना जाल्यार यू आर लुकींग एट अ व्हेरी ब्लीक पिक्चर इन डेरी सेक्टर. सो दॅट इज वन ऑफ द चॅलेंजीस वीच वी आर फेसिंग. So human resource is one. The feed scarcity. ओके. हांव आनी एक पळयता गजाल की हांगासर तुमचे कडेन टेक्नॉलॉजी सुद्दां आसा वेर यू नो मिल्किंग इज अ प्रोसेस जाल्यार तुज्या कडेन यू हॅव दिस मिल्किंग मशीन. हय, इट्स जस्ट वॅक्यूम ऑपरेटेड मिल्किंग. तुमी टेक्नॉलॉजीचेर सुद्दां आयज खूब अवलंबून आसा. यू नो हाव हॅज टेक्नॉलॉजी हेल्प्ड यू मॅनेजिंग युअर ऑपरेशन्स? Well, technology is a backbone of any medium-ranged dairy farm. You cannot manage this with labor alone. So technology is the mainstay of any labor. And then the labor is just to guide that technology to get you the final product. So definitely yes, technology is helping me. आणि in case हें सगळें नाशिल्ल्यार येदो व्हडलो हर्ड तुमी मॅनेज करपाक शकना. ना, it becomes very difficult. ओके. बरेचदा म्हणटा की आमी सरकारान मदत करची, सरकारान काहीतरी स्किम्स करच्यो. सरकार ऑन पेपर तरी म्हणटा की आपल्या कडेन स्किम्स आसा, कामधेनू म्हणा किंवा वेगवेगळ्यो स्किम्स आसा ज्यो एनिमल हजबंड्रीच्या माध्यमांतल्यान इम्प्लिमेंट जाता. हांव तुमकां आवर्जून विचारपाक सोदता की आर दीस स्किम्स इनफ? इफ एट ऑल इनफ जाल्यार ताजें इम्प्लिमेंटेशन लास्ट पर्सन मेरेन पावता काय तो खंय तरी फॉर्मेलिटी जावन उरता? आर देर एनी चॅलेंजीस यू नो सिकींग दोज स्किम्स? हय, म्हणजे पॉलिटिकल आन्सर म्हणून घेवचें न्हय कोणेच. पूण कितें आसा, स्किम्स आर बीइंग गिवन बाय द डिपार्टमेंट. 2000 ऑलमोस्ट 1984-82 आमी गायी हाडटात गोंयान. मनोहर भाई आसतना 2012 कामधेनू सुदारीत जाली आनी सुदारीत जावन सुद्दां स्कीम हें दिता, सबसिडी दिता. आतां सबसिडी ज्या मनशाक दिली ताणें ताजो यूज केला काय ना हें सुद्दां सरकारान डिपार्टमेंटाच्या थ्रू पळोवपा जाय. म्हणजे आज जर हांवें 10 गायो हाडल्यो जाल्यार त्या 10 गायांनी बाबा कितलो म्हाका आउटपूट दिलो, हांवें त्यो सारक्यो सांबाळ्ळ्या काय ना, हें सगळें सरकारान पळोवपा जाय. तातूंतल्यान काफ्स कितली जाली, सेकंड जनरेशन कितलें जालें, हें सगळें सरकारान आनी डिपार्टमेंटान पळोवपा जाय. आनी जर हें सगळें जाता जाल्यारूच फुडल्यो म्हाका 10 गायो घेवपाक तांणी परत सबसिडी दिवपा जाय. हें खंय तरी जायना. अंदाजन 40-45 कोटीचो बजेटरी एलोकेशन आसता आमच्या हाका कामधेनूक. सो वन ऑफ द मेजर रिजन्स ऑफ फेलियर इज द मोनोपॉली. पयलीं म्हणजे आमकां ज्यो गायो आमी हाडटा तातूंत मोनोपॉली जाल्ली आसा. बरी गाय कोण दिना, केन्नाच दिना दुसऱ्याक. हांव म्हजी बरी गाय तुका दिवपा ना. सो भायल्यानूय आमकां ज्यो गायो येता त्यो बऱ्यो येताच अशें ना. आनी मोनोपॉली जाल्ल्या कारणान आमकां आनीक दुसरे कडल्यान हाडपाक शक्य जायना. आतां सुद्दां सद्या देर इज अ ब्लँकेट बॅन ऑन कामधेनू परचेज. पूण सद्याच्या हातून जी गॅझेट नोटिफिकेशन आसा, वॉट एवर इज इन पब्लीक डोमेन, तातूंत सुद्दां अशेंच दिसता की सरकार शाणो जायना. नाव ऑल्सो दे आर थिंकिंग ऑफ डुईंग द सेम मोनोपॉली बाय गिविंग इट टू वन एजन्सी.
की इट शुड बी ओपन इट शूड बी ओपन, इट शूड बी ओपन, आनी दे शूड हार्प ऑन की बाबा जितल्यो गायी गोंयान आसा हांकां कितें आतां टॅक्नॉलॉजी इज सामकी एडवान्स्ड, हांकां बरी बऱ्यापैकी तांकां सिमेंट दिवन इटी करून आमी हांगाच काफ्स कशीं करप, हांगाच आमी गायो कश्यो वाडोवप हाजेर चड भर दिवपा जाय. सो दॅट मे बी आज न्ही पूण एटलिस्ट एक 3-4 वर्सांनी वी वील हॅव अ व्हेरी गुड हर्ड. आनी आमचे कडेन 2 ब्रिडींग फार्म्स आसाच, एक धाट आसा, एक कपड्डें आसा. ओके. विनोद, आवर्जून विचारपाक सोदता की आमी आतां सगळे जाण ऑल टू डेरी फार्मर्स जे आसा पळय ते मिल्क प्रोड्यूस करता. थोडे गोवा डेरीक सप्लाय करता, थोडे दुसऱ्याक सप्लाय करता, थोडे आपले इंडिविज्युअल सुद्दां आपले मॅनेज करता. जे गोवान प्रोडक्शन जाता पळय, इज इट इनफ फॉर गोवन्स? ना, गोंयान सद्या प्रोडक्शन जाता जवळ जवळ एक्झॅक्ट फिगर म्हजे कडेन ना पूण अरावंड 1 लाख आनी आमकां लागता 4 लाख. सो हे 3 लाख आमी भायल्यान हाडटा. मोस्टली गोवा डेरी हाडटा आनी सुमूल हाडटा. सो बाकीच्योय बारीक बारीक धाकटे प्लेयर्स आसा फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स, दे आर ऑल्सो हय, दे आर ऑल्सो सेलिंग. सो सद्या जे 2 मेजर प्लेयर आसात, गोवा डेरी आनी सुमूल, दे आर बोथ गेटिंग फ्रॉम आउटसायड. अवर प्रोडक्शन इज मीगर, म्हणजे अरावंड 80 to 1 lakh. बट वॉट इज द प्रोज अँड कॉन्स? म्हणजे एक आमी जेन्ना दूध घेता पळय, आमचे सकाळ च्या शिवाय जायना. दूध जर घेता जाल्यार ऑब्वियसली खंयचे एकदां आमी स्पेसिफीक सांगता ब्रँड, नाल्यार एकदां भायल्या राज्याचें आमकां दूध येता पळय तें आमी ती पोती घेता. वॉट इज द प्रोज अँड कॉन्स ऑफ अ मिल्क प्रोड्यूस्ड हियर इन गोवा अँड वीच इज गॉट फ्रॉम आउटसायड? हाजे 2 म्हणजे वो आय वूड जस्ट मॉडिफाय दिस. इट इज इदर प्युअर मिल्क ऑर हें म्हणजे शेडांतलें मिल्क किंवा तुमी हातूंतल्यान प्रोसेस्ड मिल्क. हातूंत 2 आसा. जें भायल्यान दूद येता तें टँकरांनी येता. आतां टँकर्स आर दे डोंट म्हणजे चिल्ड हें करून व्हरनात ते. सो दे मे बी युजींग ऑर एडिंग सम हें कितें म्हणटात ते प्रिझर्वेटिव्स ऑर टायम एक्सटेंड करपाचे एजंट्स असतात. सो ते घालतात अशें म्हणना हांव, घालतात. सो यू कॅनॉट टर्म इट एज अ प्युअर मिल्क. सो आतां जर तुमकां खंयच्याय गोठ्यार दूद मेळटा जाल्यार दॅट वील ऑलवेज बी सुपिरियर. फार्म टू टेबल, हय तशें. सो दॅट वील ऑलवेज बी सुपिरियर देन द पॅकेट मिल्क वीच वी ड्रिंक. ओके. बरेचदा म्हणटा आमी की यूथ ह्या सेक्टरा कडेन येना. कोण इनहेरिट करता बिझनस तो म्हणटा की ना, आपणें कित्याक मातयेन कित्याक पांय घालचो, शेणान कित्याक पांय घालचो, अशें म्हणटा. हांव एक आवर्जून तुज्या एक टेक आय वॉन्ट टू आस्क यू इज बिकॉज एड्युकेशन जेन्ना आसता पळय, वेन यू आर लर्निंग अँड इट इज वन ऑफ द कोर्स दॅट इज टू बी एप्लायड, वेदर इट इज बॅचलर्स ऑफ डेरी फार्मींग म्हणा किंवा एग्रीकल्चर, तेन्ना ताका एक वेगळें वळण येता. हें हांव तुका आवर्जून विचारता बिकॉज हावसकीपिंग वन्स अपॉन अ टायम इज टू बी लायक कचरा साफ करप. Today it has become an industry. There are courses, there are colleges which implement, and it is a lucrative industry. Farming, dairy farming जर आमी म्हणत जाल्यार गोंयान आसा शिक्षण. आय डोंट नो, आय जस्ट वॉन्टेड टू आस्क यू. आनी ना जाल्यार तेजेर कितें इम्प्लिमेंटेशन करचें? आय थिंक गोंयान तसो एक वेगळो कोर्स असो ना. आनी दीस हॅज टू बी सीन एज अ बिझनेस. दीस हॅज टू बी सीन एज एन इंडस्ट्री बाय इट सेल्फ. जेन्ना ही इंडस्ट्री म्हणून प्रमोट करतले, एक स्मॉल स्केल किंवा लार्ज स्केल इंडस्ट्री म्हणून आमी प्रमोट करतले किंवा गव्हर्मेंट प्रमोट करतलो, तेन्नाच ह्या कोर्सिसांक बी डिमांड येतलो. कित्याक देन देर वील बी पीपल टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट, देन देर वील बी पीपल टॉकिंग अबाउट ऑल द एलायड थिंग्स. पूण सद्याच्या परिस्थितीन इट इज सीन एज अ सेकंड हें, म्हणजे एक सपोर्टिव्ह बिझनेस कसो हें केला. सो दॅट इज नॉट सो. एक जर तुमी मिडियम स्केल एक 20 गायांच्यो बऱ्यो गायो, 20 गायांचो बरो मॅनेजमेंट करून बऱ्यो गायो हाडून जर हें करीत जाल्यार इट कॅन बी अ मिडियम स्केल इंडस्ट्री इन इट सेल्फ. आमी पळयता की पीपल इन कर्नाटका वाउच फॉर नंदिनी. आमी मदीं इलेक्शनाच्या टायमारूय आयकलेलें की हाव दे आर टेकिंग ओवर आनी हें तें. सो पीपल आर पॅशनेट अबाउट. आमचे गोवा डेरीचे काही वेगळे विशय आसा. आमी त्या राजकारणान या नाका आनी तो टचूय करूं नाका. आय जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू व्हेरी सिंपल क्वेश्चन इज, आमी बाकीच्या राज्यांनी पळयला तेंचे थंय डेरी फार्मर्स आर ट्रिटेड एट द बेस्ट आनी तांचे एसोसिएशन ऑल्सो इज फॅन्टास्टीक. आमी गुजरात सारकें राज्य पळयलां जाचें कंप्लीट रेवल्युशनायज केलें. गोवा इज अ व्हेरी स्मॉल राज्य. Can Goa replicate something like Gujarat model? So has been there for quite many years now. Can we implement that model in Goa? जातलें, शक्य आसा? Yes, definitely.
हाका ह्या प्रश्नाचे उत्तर म्हणजे फक्त 3 गोष्टी. एक, देर हॅज टू बी अ व्हेरी स्ट्रॉंग पॉलिटिकल विल, आणि विच इज गायडेड बाय पीपल हू आर इन द इंडस्ट्री वर्किंग एट ग्राउंड लेवल, म्हणजे जांकां भितरले नो हावज आसा, ज्ञान आसा. सो अशे लोक जाय हू आर गायडींग द सेक्टर. सो दॅट इज पॉलिटिकल विल इज द फर्स्ट हे. सेकंड इज अबाउट आमचे ज्यो 2 एजन्सीज आसा, सुमूल म्हणात इज गवर्नड बाय सुरत मिल्क युनियन, गोवा डेरीन सुद्दां थोडेशे अमेंडमेंट्स तांच्या बायलॉजांनी काडून जे प्रायमरी प्रोड्युसर्स आसात, प्रायमरी प्रोड्युसर्स 1 लिटर आसूं 10 लिटर आसूं, तांकां सुद्दां भितर से आसपा जाय. कित्याक फायनली इट इज मिल्क प्रोड्युसर्स युनियन आनी देर आर नो मिल्क प्रोड्युसर्स देर. म्हणजे नॉट टू बी टेकन इन पॉलिटिकल हे, बट देर आर नो मिल्क प्रोड्युसर्स देर. आणि तिसरें आमचें ब्रिडींग. वी हॅव टू एडॉप्ट टू अ गूड ब्रिडींग पॉलिसी, जंय मोनोपॉली नाका. तकलेन फक्त इतलेंच आसपा जाय की बाबा 5 वर्सांनी आमी डेरी सेक्टर फूल कायापालट करतले. आमचे कडेन विजन जाय. आमचे कडेन ऑलरेडी 2 बरे ब्रिडींग फार्म्स आसा, बरी गोरवां आसा. तांकां जर सरकार, एज इट इज वी आर हॅव्हिंग क्वायट सबस्टेन्शियल बजेटरी एलोकेशन फॉर द डेरी सेक्टर. सो जर तातूंतल्यानूच कितें थोडीशी मॉडिफिकेशन्स करून आमी जर ईटी म्हणजे एम्ब्रियो ट्रान्सफर किंवा IVF करून बरी काफ्स रेअर करून ती जर फार्मरांक दिवपाक शकले जाल्यार वो 80,000 4 लाख जावपाक वेळ लागपाना. तुवें इंटरेस्टिंग म्हणलें की पॉलिटिकल विल जाय. काही लास्ट इलेक्शनान आमी एक नारो आयकलो की आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय, हांगासरूय ताका रेप्लिकेट जालो दोतोर प्रमोद सावंत. तर प्रमोद सावंताकूय खूब इंट्रस्ट आसा इन डेरी, आनी ऑब्वियसली ताजेंय विजन आसा की स्वयंपूर्ण जावचें म्हणून. कितें चॅलेंजीस आसा, दिसता तुका केन्ना हें जावं शकता, काय तूं परत म्हणटलो पॉलिटिकल विलूच जाय म्हणून ताका? वेल, पॉलिटिकल वील जायच. कशें आसा, फायनली एट द एंड ऑफ द डे दोतोर इज डुईंग वेल, पूण खंय तरी मातशें खटकता केन्नाय की देर नीड्स टू बी मोर म्हणून. देर नीड्स टू बी मोर लोअर लेवल व्हेन इट कम्स टू इम्प्लिमेंटेशन. एट लोअर लेवल म्हणा किंवा एट हायेस्ट लेवल म्हणा. म्हणजे आय एम अ व्हेरी स्मॉल पर्सन टू कमेंट ऑन द स्टेट पॉलिटिक्स, पूण ओवरऑल अशें दिसता की समटायम्स एज अ चीफ मिनिस्टर ऑर एज अ पर्सन हू इज इन चार्ज एट द हेल्म ऑफ अफेर्स, ही नीड्स टू पुट हिज फूट डावन. वॅक्सिनेशन प्रोटोकॉल्स, मेडिसिन्स, ही सगळी दीज आर द बॅकबोन्स. कित्याक हो लायफ स्टॉक. हांकां सांगपाक शकना की बाबा अमकी वॅक्सिनां येवना, तुमी मातशी रावा, तुमकां जोर फाल्यां येवनी, अशें सांगपाक शकना. सो हांगा मातसो द गव्हर्मेंट हॅज टू पुट इट्स फूट डावन की बाबा वयल्यान जर येना जाल्यार आमी खंय तरी एडजस्टमेंट करून आमी दिता. देन वी वील एडजस्ट, देन वी वील रिइम्बर्स ऑर समथींग ऑफ दॅट सॉर्ट. आनी फायनली डिपार्टमेंट इज देर फॉर दीज थिंग्स. ही सगळ्यो एक्झिक्युशन. सो कशें करप, कितें करप, हो तांचो हेडेक. पूण फार्मर्सांक बाबा त्या टायमार वॅक्सिन्स दिवपा जाय, मेडिसिन्स दिवपा जाय, हाजेर थोडेशें लक्ष दवरपा जाय. तेन्नाच आमी आत्मनिर्भर जातले. जोशी बाब, जेन्ना हांव येतालो आय हॅड अ कंप्लीट डिफरंट अजम्पशन ऑफ यू एंड ऑफ दीस फार्म. बट जेन्ना हांगा पावलो आनी जेन्ना आमी एक्सपिरियन्स केलें, म्हाका दिसता आमच्या व्ह्युअर्सांनी हे हांगासरले फार्म पळयला आसतले. माय अल्टिमेट ऑब्जेक्टीव इज कोणें तरी हांगासर इन्स्पिरेशन घेवचें आनी ह्या इंडस्ट्रीन, ह्या सेक्टरान येवचें म्हणून. हांव जर विचारीत की फुडें तुवें म्हटलें की फुडलीं 5 वर्सां 10 वर्सां पॉलिटिकल वील आसपाक जाय, विजन आसपाक जाय. यूथ इज द पावर दॅट वील ड्रायव्ह द नेक्स्ट जनरेशन. तुजो मेसेज कितें आसतलो युथां खातीर? बिकॉज बरेचशे जाण म्हणटा की ना, आमी एक तर खंय तरी या व्हायट कॉलर जॉब घेवया, आनी ना, बिकॉज यू आर अ क्लासीक एक्झाम्पल. यू हॅव टेकन अ ब्रेक, बट आय बिलीव यू वील बी हियर फॉर अ क्वायट लाँग टायम. तुजो मेसेज कितें आसतलो युथां खातीर? वेल, जर डेरी सेक्टरान तुमी येवपा सोदता जाल्यार सगळ्यान पयलीं सबसिडींचो विचार करनाकात. सबसिडीज आर सेकंडरी. तुमकां बरो मॅनेजमेंट करपा जाय. दीस इज अ लायफ स्टॉक. हांकां फक्त कळटा ती तुमकां वळखतात जनावरां. सो तुमी स्वता जेन्ना येवन तांकां सदांच दिसतले, हें करतले, तेन्नाच ती तुमकां बऱ्यापैकी रिटर्न्स दितली. सो सबसिडीजा खातीर तुमी ह्या धंद्यान येवं नाका. वन्स यू गेट इन, तांकां जर तुमी इफ यू गिव गूड मॅनेजमेंट, गूड फीड, सायंटिफिकली प्रुवन फीड, हें जर सगळें तुमी दिशात जाल्यार दीस बिझनेस हॅज पोटेन्शियल टू बी वन ऑफ द फायनेस्ट इंडस्ट्रीज फॉर गोवा आनी विथ लॉंग टर्म पॉझिटिव्ह इफेक्ट्स. Okay. Joshi Bab, thank you very much for sharing your valuable time and just taking us around in your farm. हे असले जोशी बाब जाचे स्वताचो करियर आसा, बट ब्रेक घेतला अँड ट्रायंग हिज हँड्स ऑन, अँड आय थिंक हीज गॉट हिज फूल हँड्स इन टू दीस बिझनेस.
म्हाजी एकूच इच्छा आसा की अशे वेगवेगळे जे आमचे पळयणारे आसा तांच्यांनी इन्स्पिरेशन घेवचें आनी येवचें. म्हाका दिसतालें की हो वन पार्ट सिरीज आसतलो with respect to the white revolution that we want to do at Goa Connect. But taking inspiration from Vinod Bab, and I think we will do another couple of episodes and celebrate the white revolution in the month of June and get you such fantastic stories of youth into this business, of technology into this business, of some innovation into this business. आणि जे आमच्या मुख्यमंत्र्यांचे जे विजन आसा स्वयंपूर्ण गोंय करपाचें, आय थिंक दीज आर द पिलर्स who will take Goa towards Swayambhurna. हो असलो आमचो एपिसोड हियर एट दिस ब्युटिफूल प्लेस एट सांगे. परत आमी मेळया वेगळ्या एपिसोडान. तोपर्यंत पळयत रावात प्रुडंट.